नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। उत्तर आणि दक्षिण गोंयान प्रत्येकी 25 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ पंचायत राज कायद्यान दुरुस्ती। वास्को मांगूर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी लुटलो फ्लॅट। दुसरी सून मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलान, चली सालवार। घरांत दादले नाशे पळोवन 4 जणांचे टोळयेचे कर्म। नादिया तोर्रादो आत्महत्येचे केशींतल्यान मुखेल आरोपी आरडीए मंत्री मिकीक 5 वर्सां उपरांत निर्दोष मेकळो करपाची तयारी। क्रायम ब्रांच फायल करता क्लोजर रिपोर्ट। होणा ओळ्या पाडकाचेर रानवटी जनावरांचो हल्लो बिबट्यान केला काय दाणया वागान ना स्पष्ट। लोक म्हणटात ओळ्या वाठारांत भोंवतात दाणयो वाग। आनी पणजी पयली आशिल्ली तशी करपाचो काँग्रेसीचो प्लान। पोटवेंचणुकेक 56 कलमी जाहीरनामो। काँग्रेस मेणवात रॅली काडून करतली प्रचार। कसिनोचेर उतरना। खबर विस्तारान। जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली। हे खातीर पंचायत राज कायद्यान फावो ती दुरुस्ती करतले। पंचायत राज कायद्यान दुरुस्ती करपी अध्यादेश काडटले अशें पार्सेकारान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक सांगले। फोंड्या तालुक्याक दक्षिण गोंयान घाला, ताका लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयान झेडपी वेंचणुके वेळार दरेकी 25 मतदारसंघ आसतले। वेंचणूक प्रक्रियेन दुरुस्ती करपाकय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली। जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स पक्षीय पातळीचेर घेवचे ठरयली। सेक्शन 2 जे आसा, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2, तितून पॉलिटिकल पार्टी ही डिफायन केल्या। इनिशियली फॉर झेडपी आमी जे कितें केलां ते झेडपी खातीर केलां। इन द कोर्स ऑफ टायम वी विल डिसायड। पळया न्ही तशें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 117 ज्या सेक्शनान उत्तरेक 30 असल्यो तेन्नाचे आणि दक्षिण जिल्हा पंचायतीक 20 असल्यो, त्यो आमी 30च्यो 25 केल्यो आणि 20च्यो 25 केला। हो एक अमेंडमेंट आसा। डिलिमिटेशन जातले हय, स्वाभाविकपणे आता जावचे पडले न्ही। थोडे मायनर जातले, व्हडले न्ही, सामके मायनर। दिस हॅज बीन एडेड एज 133A। Election of the members from constituencies of a Jilla Panchayat shall be for the candidates sponsored by political parties as defined under section 16A of the Act. However, independent candidates shall also be eligible to contest as independents. Panchayat Raj जो आसा 1994 ताका आमी हेचो ऑर्डिनन्स काडटाले। हे इलेक्शन प्रोसिजर रूल्स 1996 रूल्स आसात ते अमेंड केले। आता एक सांग की वेगवेगळे जागो बीजेपीचो मागीर तो गव्हर्नमेंटान येता, पूण अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, म्हणून तांकां तुमी विचारान किंवा विश्वासान घेवपाचे सरकारचो निर्णय न्ही तो। हय हय हय, कॅबिनेट कन्सेन्सस आसलो। शिस्त आसची, बरें कोऑर्डिनेशन आसचें, स्टेबिलिटी आसची, कोणी तरी विचारणारो वयल्यान आसचो। देशांत अनेक राज्यांनी आसा, म्हणजे आमच्या कुशीक असणारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात अनेक राज्यांनी आसात। आणि ज्या पद्दतीन हांगा अस्थिरता जी आसा, म्हणजे 6 म्हयन्यान हालय, वर्सान हालय, वांटून घेवप, आणि त्यामुळे विकासाचेर ताचो परिणाम जाता। आमकां दिसता निश्चित, पूण तेचेर निर्णय जाल्लो ना। हो एक हे कशें आसा, हे सादारणपणे हाचेर अंदाज घेवया न्ही। वास्को मांगूर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी फ्लॅट लुटलो। दुसरे सुनेक हल्ल्यान बरोच मार लागला। बिरेस्तारा मध्यानराती ही गजाल घडली। ह्या गजालीन थंयचे लोक भिल्यात। घरांत दादलो मनीस नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले। घरातले दोगूय पूत बोटीर आसतात।
सोंपल्यात ती माय उषा नायक आनी सून नेहा. धाकली सून प्रतिमा हॉस्पिटलान आसा. प्रतिमान शुद्धीर आयले उपरांत बोवाळ घालो तेन्ना ही गजाल कळ्ळी. 4 जाणांची खंय टोळी आशिल्ली. बिरेस्तारा मध्यान रात्री वास्को मांगोल हिलाचेर जाल्ले खून आणि लुटीन थंयचे लोक काचाबूल जाल्यात. फ्लॅट लुटपाक गेल्ल्या चोरांनी घरातली माय सून धरून दोगा बायलांक मारली. दुसरे सुनेक हल्ल्यात बरोच मार लागला. माय उषा नायक आणि तिची व्हडली सून नेहाचो खून जाला. धाकटी सून प्रतिमाक बरोच मार लागला. हे घडला तेन्ना घरात नेहाची 6 महिन्याची ल्हान चली आशिल्ली. तिका कांयच केलें ना. हल्ल्यात प्रतिमा बेशुद्ध पडली. फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर तिका शुद्ध आयली. त्या उपरांत तिणे बोवाळ घालून शेजाऱ्यांक एकठांय केले. 4 जाणांनी घरात घुसून हल्लो केलो. आपल्या गळ्याक फास लावून गळो आंदिल्ल्यान आपूण बेशुद्ध जाली म्हूण प्रतिमा सांगता. रात्री कसं शिरले ते माहीत नाही, कारण मी पण वरती झोपलेली होती आणि मला एकदमच आवाज आला ओरडायचा, म्हणून मी माझ्या जाऊच्या रूममध्ये बघायला गेले. तर तोपर्यंत मागनं एक माणूस तिच्याकडे होता आणि हे मागनं मला एकटा कोणतरी धरला. मी आवाज हे करायचं म्हणून माझं तोंडाला हे केलं आणि माझ्या गळ्याला दोरीने हे केलं. Lady came running to my house with their small kid. Then I telephoned our chairman, Joseph Morris. Then police are not come. Then we have to go to police station. On वास्कोचे लॉ अँड ऑर्डराचेर हांव तुमकां हे करूं शकता. द नाकाबंदी जी चल्ला is very pathetic. There is no people, the constable who are doing it, they are serious for their jobs. प्रतिमाचेर सध्या चिखले साळगावकर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा. उषा नायकाचे दोगूय पूत बोटीर असतात. घरात दादलो मनीस कोण नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले. वास्को पुलिसांनी तपास सुरू केला, मात अजून मेरेन तरी कोणूच हाताक लागिल्लो ना. अभी हम कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं. हम इमीडिएटली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे और उसका केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली लेंगे. सर, घर में लूटमार हुई है बोल के कहा जाता है, कितने की? अभी उसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं. वेरीफाई करने के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा हमारा टॉप प्रायोरिटी है और बहुत ही जल्दी इसका खुलासा करेंगे. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. नादिया तोर्रादो आत्महत्येचे केशींतल्यान मुखेल आरोपी RDA मंत्री मिकीक निर्दोष मेकळो करपाची तयारी चल्ल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण क्रायम ब्रांच क्लोजर रिपोर्ट फायल करून केस बंद करपाची आसा. कोर्टा मुखार केन्नाय क्लोजर रिपोर्ट फायल जावंक शकता. मे 2010 मिकीचे इश्ट नादिया दुबावीत परिस्थितीन आत्महत्या करून सोंपिल्ले. ताचे 2 दीस पयलीं ते मिकीक मेळिल्ले. मिकीन ताचेर आत्महत्येचो प्रसंग हाडलो म्हूण मिकीक तेन्ना भितर उडयल्लो. नादियाच्या आत्महत्येच्या केशींतल्यान मिकी रोखडोच सुटपाचो आसा. सुत्रा प्रुडंटा कडेन उलयतात ते कोतान क्रायम ब्रांचीन ते दिशेन तयारी चलयल्या. क्रायम ब्रांचीन केशीचे चौकशीचो निकाल लायला. चौकशी 5 वर्सां चल्ली आणि आता 5 वर्सां उपरांत नादियाच्या मरणात मिकी पाशेकोचो कसलोच हात नाशिल्लो म्हूण क्रायम ब्रांचीक दिसता. क्रायम ब्रांच आता केशीचो क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाक दिवपाचे तयारेक लागल्या. क्रायम ब्रांचीतल्या एका अधिकाऱ्यान वळख गुप्त दवरपाच्या अटीर प्रुडंटाक ही गजाल उलोवन दाखयली. चौकशे प्रमाण नादियान खंय चुकून वीख घेतले. नादियान मरणा पयलीं दिल्ल्या जबानीत आपणे टूथपेस्ट समजून रेटॉल घेतले म्हूण सांगला. क्रायम ब्रांच ते जबानेचेर पातयेवन केशीचो क्लोजर रिपोर्ट करपाची तयारी करतात. राजकीय दुस्मानकायेक लागून मिकीक हे केशीत घुसपायल्लो आसूं येता म्हूण क्रायम ब्रांच आतां मिकीक क्लीन चीट दिवपाचे तयारेत आसा. नादिया तोरादोक 30 मे 2010 दुबावीत परिस्थितीत मरण आयिल्ले. ते उपरांत कांय तेंप मिकी बेपत्ता आशिल्लो. 8 जुलय 2010 क्रायम ब्रांचीन मिकीक भितर उडयलो. उपरांत सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन दिलो. मिकीचे गर्लफ्रेंड नादिया वीक घेवचे 2 दीस पयलीं मिकीक मेळिल्ले. Though crime branch has now concluded that Nadia died due to her own mistake, but in its closure report, crime branch has to give logical reply that how 11 injury marks were found on Nadia's body in the postmortem. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक विराम.